सगळ्यांकय श्रीकृष्ण लीला मेगले पेजान तुका स्वागत करता. एकादशी देवीले काणी तशी ते व्रताचे तत्व सगळे पुढले व्हिडिओन आम्ही पळयले. मुरासुराक निग्रह केल्लो दिक्कुनत देवाक मुकुंद मुरारी म्हणून नाव मेळ्ळले. देवाले योगशक्ती देवी जावन जनन घेतिले एकादशी देवीन निमगिलले ते तीन अनुग्रह आम्ही पुढले काणींतू पूड संगील काणींतू ऐकले. देवाले भक्त जावन नाव पाविल जाऊका म्हणत सुर्वे अनुग्रह निमगिल्ले ते दिक्कुनत देवान एकादशी म्हणून नाव घालले. दोनीचे हे दिवस व्रत काडचे जनांक मोक्ष प्राप्ती मेळका. तिन्नीचे सर्क एकादशी चुकनाशी काडचे जनांगेले मनांतू पापासुरान प्रवेश करून नज्जे म्हळ्यार तांगेर मनांतू नेगेटिव्ह जावन आशिल्ले कसलेची आलोचना येवच्या नज्जे. हे उपवासू म्हळ्यारीची ते दोन शब्द उट्टू जेवतात. उपवासू म्हळ्यार देवाला उठूची ते व्रता दिवसू सर्व भौतिक जावन आशिल्ले सुखय आलोचनय सगळे सोडून देवाले कार्यांतू आलोचना दवरनू मत्ती दवरनू अशें तें आतां एकादशी व्रतांतू एकादशी व्रत हांव म्हणून देवान सांगला. तातूंत तितले इम्पॉर्टंट आतां हे व्रताक अशें पद्मपुराणांतू सांगिल्ले ते काणयेंत हांव तुमकां काल सांगून दिलेलें. व्रत काडची बरीच इम्पॉर्टंट आतां व्रत रब्बोचे वेळ पारणा टायम म्हणून सांगता ताका. पंचांग प्रकार एक जागेंतूय ते पारणा टायम विंगड आसता. ब्रह्मवैवर्त पुराणांतू सांगून कसं म्हळ्यार पारणा टायमार ते करेक्ट टायमार व्रत ब्रेक करनी जाल्यार काळसूत्र म्हळ्यार नरकांतू वचून पावतांची म्हणून. ते देखून एकादशी व्रत काडची बरीची तितले इम्पॉर्टंट आतां व्रत रब्बोचे ते वेळ हे जावन रिलेट जावन आशिल्ले काणयेंत आज हांव तुमकां सांगून दिवचें वता आसा. हे काणी अंबारेश रायल काणी श्रीमद भागवतांतू 9वे स्कंदांतू 4-5 चॅप्टरांत जावन आतां आसा. नाभगाले पूत जावन आतां महाभक्त जावन आशिल्ले अंबारेश रायो जनन घेवचे. सुरवे आमकां नाभागू म्हळ्यार कोण म्हणून पळोवया. नाभागू देवालय स्मरणेरी गांव बुंचे एक मनीस आशिल्लो. तदना तागेले भोंवडलेक तांची ह्यो नैष्टीक ब्रह्मचारी जावन अन्यशील काल जीवन काडटलो म्हणून. तशें तांणी कसं करता म्हळ्यार आस्ती कसलेची ताका वांट करतना तागे कितें जावं कसले दवरनाची सर्वय तांणीची वांट कोण काडताची. तशी जाल्यार स्वल्प कालांनीची नाभागू वापस येता. वापस येवन भोंवडांक गेला निमगिता मेगेल वांट काय आसा म्हणून. तांणी कसं करता म्हळ्यार बापसू दाखोवन सांगता घे अन्ना तूं वरी तुगेल वांट जावन कांड वरला अन्ना खाता म्हूण सांगता. तदना आनू सांगता चेडवांक वांट दिवची कसला म्हळ्यार तांगेले उपजीवनेक एक सहाय जावं लेकून येता. आतां तुका मेळ्ळा आवत मेगे निमित्तान तुका कसलेय सहाय जावचें ना जाल्यार तुका उपजीवन करूं आशिल्लें एक वाट हांव तुका सांगून दिता म्हणटा. तदना नाभाग सांगता जायता ना जाय तुका समून सांग म्हूण सांगता. तशी ते नाभागाला आनू 12 म्हळ्यार एक आश्रम दाखोवन दिवन सांगता. थंय याग करता आशिल्ले ते संन्यासी ಸ್ವಲ್ಪ दिसांनीची स्वर्गवासाक वताची तांकां तूं वचून सहाय केल्लें म्हूण जाल्यार तांणी स्वर्गवासा वताना त्या आश्रमांनी ते जागो तुका दिवन तांणी वतरींची हे तुगेले उपजीवना खातीर तुका उपयोग करेत म्हूण सांगता. तदना ते अन्नान सांगिल्लें तकीत बापसून सांगिल्लें तकीत नाभागू ते वचून ते संन्यासियांक सहाय करता. तांणी स्वर्गवासाक वचे वेळार हे सर्वय नाभागा दिवन वताची. तशी नाभागू हे सगळे मक्काची म्हणून लेखतनाकय थंय हे आनी तुका कसलें वांट दिवचें जायना हे सर्वय म्हगेले येता म्हूण सांगून एकय रूप हे म्हणून सांगता. कुडले नाभागू बापसू लायन निमगिता. तेन्ना बापूय सांगता यज्ञभुमींत वरलेले सर्वय महादेवाक आशिल्लें म्हूण सांगता. हे आयकतना नाभागा मनावता ते आयिल्ले रूप महादेवाला येता म्हणून ओग्गी वचून देवा लागीं क्षमापण करता. तावेर मोगा पशी चड त्या बापसून धर्माक प्राधान्य दिलेलें. तशीच हे पूत जाल्यार हांव इतलें सहाय केलें हे म्हाका जावंक जाल्लें म्हणून लेक्का नाशी हांव तशी लेखील चूकी जाल्लें म्हूण सांगून येवन क्षमापण निमगिलें. हे बापसूलय पुतालय ते एक निश्कळंक जावन आशिल्लें तें मन पळोवन
खुशी जावन महादेव कसं करता म्हळ्यार ते आश्रमय ते जागोय तांकां हाजेर दिता. तेन्ना अशें आशिल्लें ते नाभागाले पूत अंबरीश राय. 7 द्वीप आशिल्ले भूमीक अधिपती अंबरीश राय. सक्कडान थंय विरक्ती सिद्धी जाल्लो एक राय आशिल्लो अंबरीश. विरक्ती म्हणटना कसलान थंय एक कूश ना, देवाल विशयी सुद्द आशिल्ले विंगड कसलान थंय ताका कूश ना आशिल्लें. भौतीक लोकांतुलें सूख नश्वरत ಸ್ವಲ್ಪ कालाकत ते कूश कडेन आमकां आसतले. दिवस वता वता नातला काल वता वता आमकां कूश दिल्लेची सामान आमकां दुख्ख दिवच्याक कारण जाता म्हणून मना वेरलेलें. ते रायो सर्व इंद्रिये म्हळ्यार ज्ञानेंद्रिये कर्मेंद्रिये मनय देवा वयरी समर्पण करून जीवन करता आशिल्लो. यागय यज्ञय होमय पारायणय पूजय दानय भिक्षय अशी सक्कडें करता आशिल्ले जाल्यार करतना कसलेची म्हाका मेळका म्हणून मना लेकून न्हय ते रायान ते सकडे करचें आशिल्लें. निश्काम जावन आशिल्ले ते भक्ती तपस आनी धर्मानुश्ठान अंबरीश राय फॉलो करता आशिल्लो. तशीच ते रायाले प्रजांक सांगून दिता आशिल्ले धर्मानुश्ठानांतू ते निश्काम जावन आशिल्ले ते भक्तींतू तपसांतू सकडे संपृक्त जाल्लो देव सर्व ऐश्वर्य ते गांवांकय ते गांवच्या जनाकय रायाकय प्राप्ती केला. हे सगळें पळयतना देवेंद्राक मस्त भय जाता आशिल्लें. अंबरीश रायाक जो देवेंद्र पदवी दितलो अशी एक पंथा कार्तिक म्हयन्यांतू एकादशी काडटा आशिल्लो अंबरीश राय मधुवनांत बसून. तदना देवेंद्र लेखता हे एकादशी व्रत कशी पुणीची ते पारणा वेळारीची ब्रेक करूंक सोणा शिरबले म्हूण जाल्यार अंबरीश रायू काळसूत्र नरका वचून पावतालो. तदन मागीर म्हाका भिवचें नाका आतां कसं करचें म्हूण आलोचन करता. तदना तशणाची दुर्वासस महर्शी येता आशिल्लो. तशी दुर्वासस महर्शी लागीं सहाय निमगीता. दुर्वासस महर्शी सांगता जायत हांव तुका सहाय करता म्हूण सांगता. अशी द्वादशी दिवस ते ओट्ट आशिल्ले ब्राह्मणच्यान सांगिल्ले ते वेळ पारणा टायमा तकीत पारणा सोडूंक वता आसतना थंय दुर्वास महर्शी येता. तर अतिथी जावन येयले ते दुर्वासस महर्शीक अंबरीश राय वचून पादपूज करता स्वीकार करता आनी सांगता तुमी आजी आमगेले अतिथी जावन आयला वता पारणा सोडूं वता आशिल्लो तुमी आमगे उठोवची हे खाण खावच्याक येवका म्हूण सांगता. तदना दुर्वासस महर्शी सांगता जायत म्हगेले स्नान जप कसले जाय न्ही हांव वचून स्नान करून येता म्हूण सांगून यमुनांतक वता. मस्त वेळ अंबरीश राय राखून बसता जाल्यार हे दुर्वासस महर्शी दिसना. पारणा टायम सरत येयले. तदना थंय आशिल्ले ब्राह्मण सांगता जी तुमी तीर्थ सेवा करून व्रत पूर्ती करची. तीर्थ म्हळ्यार उद्दाक पिल्ली म्हूण जाल्यार व्रत ते उद्दा पडटा पावतना तुमगेलो व्रत पूर्ती जाता. जाल्यार तुमी पोट्टा कसले खाल्ले म्हणून येना ते देखून तुमकां व्रत पूर्ती करेत त्या जुटूची दुर्वासस महर्शीला सांगिल्ले वरीची उठूची खाणय खावेत म्हणून सांगता. तांणी सांगिल्ले की अंबरीश रायो तीर्थ सेवा करून व्रत राबयता पूर्ती करता. जाल्यार हे कळतचे दुर्वाससाक जोर खूब येता. तूं म्हाका मजा दिल ना तुका इतले हंकार येयले म्हूण ताका सांगून जोर कोपान येता. कोपान येवन कृत्या म्हणल्यार अग्नीक सृश्टी करता. ते कृत्या म्हणल्यार अग्नी अंबरीश रायाले एद्राक पेटयता. अंबरीश रायाक नाक रोग तेरी अंबरीश राय जाल्यार हे सगळें पळोवन कसले भाव व्यत्यास नातील नाम जप करता राबला. कसले अधर्म केला जाल्यार न भिवक जालेले हांगा अशी आशिल्ले एक भक्ताक एक कश्ट येतना एक दुरीत येतना देव अशी पळोवन राबतले सण घालतले ना देव कसं करता सुदर्शन चक्र पेटयता. ते सुदर्शन चक्र कृत्याग्नीक ना करतनी दुर्वासावल माक्षीक वता. हे पळयतना दुर्वासा जोर भंय जाता ओग्गी धांवता कशी पूण म्हगे जीव मेळ्ळा पूर आशिल्लें म्हूण सांगून धांवता. अशें सर्व पर्वतय समुद्रय न्हंय गुड्डय आकाशय भूमी सर्वय धांवता. माक्षी सुदर्शन चक्र येता देवेंद्रा लागीं वता आनी सांगता
देवेंद्रा तुका सहाय करू हांव ते वचून अशें सगळें केल्लें आतां सुदर्शन चक्र म्हाका येताच म्हाका रक्षण करी म्हणटा. तातूंत देवेंद्र सांगता म्हाका कसलें करूं जायना, म्हाका कसलें करूं जायना, देवाल सुदर्शन चक्र येताच म्हाका उग्यांक सुगून वचचें म्हणटा. वता ब्रह्मदेवाला वचून सांगता. ब्रह्मदेव सांगता म्हाका सृश्टी केलेलें श्रीमन नारायणान. श्रीमन नारायणान सुदर्शन चक्राक तडसून राखपाचें म्हाका कसलेंय करूं जायना म्हूण सांगता. हें आयकताना भिवन कैलासा धांवता. महादेवाला वचून सांगता सुदर्शन चक्र म्हाका येताच म्हाका कशी पण रक्षण करी म्हणटा. महादेव वय सांगता ब्रह्मांडाधिपती जावन श्रीमन नारायणाले सुदर्शन चक्र कंट्रोल करूं की तडसून दवरूं की म्हाका जावचें ना. ओगी धांवन वैकुंठा वचून श्रीमन नारायणाले पांय धरता आनी सांगता खंयचे नमुने पाप केलेले जनांनी तुमगेलो नाम जप केल्यार तांकां पापमुक्ती मेळटा म्हणून सांगचें. तशें आशिल्लें तुमगेले पांयूच हांव धरून सांगता म्हाका चुकी जावंक गेल्ले हांव केल्लेलें सुदर्शन चक्रा साकून कशीपणी म्हाका एक रक्षण करचें हांव केल्लें चुकी जावंक गेल्ले म्हूण सांगून देवार पांय धरून क्षमापण निमगिता. देव सांगता म्हाका कसलेंय करूं जायना, सर्वय मेगे वयलीची समर्पण करून जीवन काडचें. मेगेलो भक्त अंबारेशू तागेले 10 आवत ताका कसलेय एक कश्ट येयल्यार ताका रक्षण करचें मेगेलो धर्मात जाल्यार आत्तां तुमकां कशें रक्षण करचें म्हाका कसलेय करूं जायना. हांव सांगल्यार हें सुदर्शन चक्र येवचें ना मेगेलें गी म्हणटा. तुका हें सुदर्शन चक्रा साकून रक्षण जावंक जाल्यार तुवें अंबरीशालेच पांय वचून धरक जातलें म्हूण सांगता. धांवन वचून क्षमापण निमगिता आनी सांगता हांव केलेलें चुकी जावंक गेल्लें म्हाका कशीपणी रक्षण करी म्हणटा. तर अंबरीश राय सांगता कसो दुर्वासास महर्शी तुमी करतांची, तुमी व्हडले योगी व्हडले ज्ञानी येता, हांव एक बरी राय येता, तुमी मेगेलो पांय धरयत वे, तुमी अशी करची चुकी न्ही वे म्हूण सांगता. आनी सुदर्शन चक्रा लागीं सांगता सुदर्शन चक्राक मस्त स्तुती करता आनी सांगता हे ब्राह्मणाक कसलेंय कोर नाका, माफी दिवन सोडी म्हूण सगळें सांगता. जाल्यार ही सुदर्शन चक्र वचन आतां ही गुंतूस दुर्वासास महर्शी माते वयरी हांव केल्लें यज्ञादि कर्म याग पूजा प्रार्थना व्रत सर्वय देवांगेल्या वयलीची श्रेश्ठ जावन ब्राह्मणांकय संकल्प कोरनता. तशें आशिल्लें मेगेल कुलांतू हांवें हे ब्राह्मणाक दिवश मारूंक आशिल्लें कारण जाल्लें म्हूण जाल्यार ते मेगेल कुलाचेची नाशाक कारण जातलें. ते देखून दय दवरून दुर्वासास महर्शीक माफी दिवन हांकां कसलें दिवश मारना अशी सोड काम सांगून प्रार्थना करता. तदना सुदर्शन चक्र अप्रत्यक्ष जाता. हे दुर्वासास महर्शी ते सुदर्शन चक्रा पळोवन धांविले. ते धांविल तदन चुकून अंबरीश रायो बरी उद्दापी वृथस विंगड कसलेय काय न्ही ते वापस येतगी ना की म्हूण ताई गोतना दिवश ते सुदर्शन चक्र दुर्वासास महर्शीक दिवश मारतकी कसो म्हणून गोतना आशिल्लें. जाल्यार दुर्वासास महर्शी वापस येतालो म्हळ्यार ते एक विश्वासारी अंबरीश रायो राखून बशिलो. कितले काल म्हणुवें 1 वर्स काल बरी उद्दाप येवन दुर्वासास महर्शीक राखून बसला. दुर्वासास महर्शीला सांगिल्लें नवें ओटूचें मी पडटा काव्या म्हणून ताका ते उतराक मोल दिवन 1 वर्स काल अंबरीश रायो दुर्वासास महर्शीक राखून बशिलो. प्रशस्तीकी चंदायकी नातला दुड्डुकी संपादिकी अशी कसले लेखून आमी एकादशी व्रत काडका जाल्ले. आमगेले उट्टू आमगेले एक धैर्य जावन आमगेले एक शक्ती जावन आमकां कसलेय एक येताना आमकां एक सपोर्ट जावन देवान आमगे उट्ट आसूं का म्हणल्यार एक प्रार्थने येता आमी एक एकादशी व्रतय काडका जाल्लें. हांव मस्त व्रत काडटलें तर म्हूण सांगून तुमकां एकादशी व्रत काडूं जावंक म्हूण ना. एकादशी व्रत काडटना ताका आमी सुरवेची देवा लागीं प्रार्थना करून अनुग्रह घेवचें. देवाल अनुग्रह जाल्यार आमकां एकादशी व्रत पुर्ती करूंक जावचें. निश्काम जावन निष्कळंक जावन आमकां एकादशी व्रत काडया. आमगेले भक्ती प्यूर जाल्यार आमकां जावंक जाल्यार सगळें देवूच दितलो. आमी कसलेय देवा लागीं निंगूचे गती ना. आमगेलें मन आमी सांगची फुडेंची देवाक कळटा. सर्वं कृष्णार्पणमस्तु.